कोडार आनी ओमकाप हांगासले दूधसागर न्हंयेंत बुडून मरण येवपाचे प्रकार वाडिल्ल्यान फोंडे पुलीस आनी फोंडे अंत्रूज पत्रकार संघा वतीन घातक थळांचेर तकटे लावन जागृताय केली। ह्या वेळार फोंडे पुलीस स्टेशनाचे उप अधीक्षक CL पाटील, निरीक्षक विजय कुमार चोडणकर, सहाय्यक उपनिरीक्षक जितेंद्र गावडे, फोंडे अंत्रूज पत्रकार संघाचे अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पै, सदानंद सत्तरकार, विवेक प्रभू आनी हेर पत्रकार हाजीर आशिल्ले। सध्या गरमे पासून सुटका मेळची हे खातीर लोक विविध सुवातांनी न्हंयांचेर न्हावपा खातीर वतात, पूण पेवपाक येनाशिल्ल्यान खुबशा जाणांक बुडून मरण येवपाचे प्रकार घडटात। दूधसागर न्हंयचेर कितल्याशाच सुवातांनी घातक थळ आसात, थंय फुडारांत लोकांनी न्हावपा खातीर येवचे न्हय म्हूण तकटे लायल्यात। घातक थारत आशिल्ल्या सुवातांनी लोकांनी न्हावपा खातीर वचचे न्हय अशी अदीक म्हायती पुलीस उप अधीक्षक CL पाटीलान दिली। ही कोड्डार एरिया आणि हांगासर गेल्या कितल्याशा वर्सांनी खुबशे ड्रावनींग डेथ जाता। जे भुरगे पिकनिकेक येता कितले सांगून कितले हे करून आयकना, खंयच्यानी तरी वाट काडटा आनी हांगासर येता। सो एवरी टायम पॉसिबल जायना आमकां येवन हांगासर प्रत्येकाक सांगपाक। सो लास्ट 2 दिसां पयलीं एकटो भुरगो मेलो, तेच्या पयलीं 2 स्टुडंट मेले, तेच्या पयलीं आनी कोण चालूच आसता। हो एक ड्रावनींग स्पॉट जाल्लो आनी एकदां पिकनिकेक येयल्या उपरांत आउट ऑफ हे एन्थुजियाजम एकार एक उडयो मारता उदकान आनी मागीर तांकां डिफिकल्ट जाता, थोड्याक स्विमींग येना, ते भायर सरपाक शकना, डीप एरिया आहा ते मागीर घुस्पतात आनी मागीर डेथ जाता। सो यंग जनरेशनाचे भुरगे आहा बिटवीन 18 to 30 हेच्या भितरले चडशे हांगासर डेथ जातात। म्हणून आमी हे फोंडा पत्रकार संघान आमी एक दीस सगळ्यांनी एक मिटींग घेवन डिसायड केलें की हांगासर एक बोर्ड लावया आनी कांय जाग्याचेर बोर्ड लावया म्हणून। सो त्या प्रमाणे आज आमी हो एक बोर्ड लायला, सायन बोर्ड, जेका पळयतकूच एटलिस्ट जे हांगासर येता पार्टीक वा पिकनिकेक येता तांकां कळपाक शकता की हांगासर एक डेंजरस स्पॉट आहा म्हणून।